सौम्या मंदिरात तुझ्या अर्घा दिवसर उपकारां तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी आज तुका हसिता दया माया तुझी नियता पातकी जिणी बोगस म्हूण मागता आदर कृपा बेसावा शेता जमल्या सौम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घा दिवसर उपकारां तुझ्या गीता गाऊन प्रणव अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता. देव बरो दिसती तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो मंगळाराच्या नव्यानाच्या मिसाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. मध्य मुखांतरी मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर भक्तिकां मोगाचो स्वागत. सांजुता देव तुमची ते सवा जेजू मुखार दवरता तुमचे खातीर विनंती करता आनी तुमी मागलेले सगळें तो फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेश करून मागता. आमी सर्वां एका मनाची काळजाची जावया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवन नव्यानान बांटली जावन सक्रामेंताच्या दानान देवाची कृपा आनी बेसांव जोडून घेवया. हे संदर्भात अर्घा मिसिता अर्घा आनी तेसांव पासून मिस भेटयता फबी आनी जेसी मेंडून सदो खातर अर्घा मिसिता जसिंता मिनेजेस वासई मुंबई पीटर मेरी लोबो अर्घा मिसिता मुंबई शिडीच्या पॅरालिसीस पिड्यांतले वेगीस गुणसांवचे रित्या पासून मिस दिता सेबॅस्टिन तावरो यारी रोड अंधेरी वेस्ट मुंबई तशेंच अर्घा मिसिता गिलबर्ट मस्करेनस आनी कुटाम अलंगार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आज आमी परत जेजूच्या पांयां तळांगसर ह्या पुंतळार आयल्या. आमची ते सवा आमची इरादे घेवन बावार्थान आमी आयल्या. बावार्थान मागता तो घेता म्हणटा देवाचें उतर तर खऱ्या बावार्थान आनी मनान हे मिसाचें बलिदान भेटयतना समी आमची मागणी स्विकारसून दी. मागलेले सगळे आमकां फावो जावं दी म्हण आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना फावो ते परिवांट घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी तळकाळस्ता मनान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत हांव दूख धर बोगसाणें मागतेल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सौम्या काकुळकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता काकुळकर. आमचे गती विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सौम्या काकुळकर. सौम्या काकुळकर. सर्व पदवीदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. प्रार्थुया. एक घडी बोरदोळे दांपया. आमच्या आमच्या गरजां खातीर ते सवा खातीर येद्या खातीर आमी मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुडास काडया तांचे बसत आमी मागया. देवा आमच्या भू मोगाळ बापा बगे उजूतात देव या तुज्या धर्मदूताक वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर आनी अशें आख्या पवित्र प्रतिमेचेर तुजे पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. हांवें एजेकियलान म्हजे लागीं उलयता तो ताळो आयकलो. ताणें म्हळें पूण तूं मनशा पुता हांव तुका सांगता तें आयक. त्या विद्रोही घराण्या परी विद्रोही जाय नाका.
तुजें तोंड उगड आनी हांव तुका दितां तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजेशी मुखार हाडलेलो एक हात हांवें देखलो आनी तांतूं एक ग्रंथ कवळो आसलो. ताणें तो म्हजे मुखार उसयलो आनी ताचे फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलेलें आसलें आनी ताचेर बरयलेलीं उतरां हीं: रुदान, विळाप आनी हस्कार सुस्कार. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, तुका दिलां तें खा, हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायेलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हांव तुका दितां तो कवळो खावन दादोशी जा. हांवें तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडांत म्होंवा भशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, इस्रायेलाच्या घराण्याशी वच आनी म्हजीं उतरां तांकां सांग. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. तुझे उतर म्हज्या तोंडा मोकशे सर्वेस्परा. तुझे उतर म्हज्या तोंडा मोकशे सर्वेस्परा. सगळी संपत म्हाका मेळ्ळेले परी म्हजे वोण तुजी विधी नियमावर नीत आसा. कित्याक तुज्यो आज्ञा म्हजो संतोष, तोच म्हजे सालाहेदा. तुजे उतर म्हज्या तोंडा मोकशे सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांत हांव येता ती नियमा. म्हाका रुपया आनी भांगरा प्रास चड मोला दी. तोंडांत मोवा प्रास चड गोड रुची. तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजा. तुजे उतर म्हज्या तोंडांत मोकशे सर्वेस्परा. तुजे उतर म्हज्या तोंडांत मोकशे सर्वेस्परा. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हजें जूं तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका म्हणटा सोमी. कित्या बळ्यांनी कलत्या काळजा सो हांव. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळार शिशु जेजूसी येवन विसारी लागले. सर्गींच्या रासांत सक्तावरणी वडकोण तो जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांच्या मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्या परी जाल्ले करीत सर्गींच्या रासांत रिगचे नात. जो कोण आपणाक कस कालतो करना ह्या भुरग्या परी जाता
तो सर्गींच्या रासांत व्हरतो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजें नांवी घेता तो म्हाकाच घेता. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सैत बेपरवा करिनाकात, कित्याक हांव तुमकां सांगता, सर्गीं तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात. तुमी कितें म्हणटात? एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया, तांचे मदलो एक बकरो सांडून वचत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोड, सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वचना? आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता, सांडून वचनातल्या 99 प्रासाचे वयर तो चड संतोश पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नासाय न्हय म्हूण तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमकां चड मोगाचें काणगंजें म्हूण विचारल्यार न्ही गे, तांकां अरेकल्यांकी तांकां म्हणलें ताचेंच एक मोगाचें खाण आसता न्ही गे. गाण न्ही, खाण आसता की ना? न्ही गे. थोड्यांक तारल्यांची कडी बारीक अशी, थोड्यांक बांगडे बारीक अशी, उरलें चेय नाका. थोड्यांक दुकरा मास म्हळ्यार बारीक अशी, थोड्यांक कुंगडा मास न्ही गे. वय गे न्ही, तुमकां खंयचें बारीक अशी खंयचें म्हूण सांगतल्यात न्ही गे. एक लेक एक ताका ताचीच म्हणली टेस्ट आसा. आनी तुमकां खंयचें खाण थंय खोशी आसा तें चड खावंक तुमी आशेतात. थोड्यांक गोडशें म्हळ्यार बारीक अशी, कितलीय शुगर आसूं ती, कितलीय डायबेटीक आसूं ती, गोडचें खावचें सोडनात. लो म्हणी, सोर्ण म्हणी, लिपोन म्हणी घेतात. आमी ल्हान आसतना गोड सरताले, गोड करताले, गोड डब्यान घालून दवरचें, ते तगडाचे डब्बे तांदूळ घालून दवरचें वयर गोड. रान्नी आसता न्ही, रान्नी उजो करची, रान्नी सोवल्यो दवरून कोलतान दवरून उजो करचें. ताचे वयर आठवळगे आसताले, आठवळगे वयर गोड दवरचें. कित्याक थंय दवरचें? कित्याक दवरचें? तुमी दवरनात गे. अमेरिकान दवरतात, हांगा दवरनात. हांव अमेरिका आसलो न्ही, तशें आमकां थंय पुरा गोड पुरा वयर दवरचें आठवळगेर. हांगा गुतना गांवांत कशें दवरतात म्हूण, तें फ्रिजान दवरतात आसता. नो प्रॉब्लेम, तुमी फॉरवर्ड. आमी पाटी अमेरिका आहली पुरा इल्लीशी पाटी आहली मनशां, आमकां पुरा आठवळगे दवरून संवय. आमी आठवळगे दवरचें गोड. कित्याक म्हळ्यार तें उदक जायना, पाड जायना. दूर वचून ऊन जावन तें बरें काळें काळें जावन आसता, खंय दवरचें. आमी इस्कलांतावन येवचें, लो डब्याक थंय तांत घालचो, आनी तें गोड बडें नाकशाचे भितर रिकतना जिम्म जाता एक पटी, जाल्यार सोडनातल्या गोड खावचें आसलें. गोड म्हळ्यार थोड्यांक बारीक अशी, गोडशें म्हळ्यार. हाच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता एजेकियल प्रवाद्याक देवान, सर्वेस्परा देवान खावंक दिलें. आनी तें ताणें केलें, आनी ताका इतली रूस लागली, इतली रूस लागली. खंयचे प्रास? मोवा प्रास चड रूस ताका भोगलें. मोव केलां गे तुमी कितल्या जाणांनी? मोव केल्ली आतां वयर घाला म्हणून मोव केलां जाल्यार मोव गोताय जीवन तुप्पा म्हणटात, इंग्लिशान हनी म्हणटात. कळ्ळें गे? आमी केलां अमेरिकांत आसलेल्यांनी, इंडियान तुमी आसले केलां गुर्त ना आमकां. मोव खंयचे मोव?
कोणाचे मोव मुसांचे मोव जेनोनाचे मोव कळलें गे आनी बीस आसात ब्रदाचे मोव मस्त जाणांचे मोव आसता कळलें गे केळंब्याचे फुलाचे मोव आसा कोत्ताय तुमकां हां केळंब्याचे फुलांचे मोव कोत्ताय केळंब्याची बोंडी आनी बोंडी फुलताना ते भितर एक फुलां आसात हां ताचे भितर पळया कितले बरे मोव आसा आमी एक एक बोंडांक काडून ताची मोव चिवताले भितर बारीक गोड तुमी काणून आसता न्ही तें बरें हांगा इंडियान जायना अमेरिकान मात कळ्ळें गे हां आनी हे मोव आमकां बरें रुचीक लागता देखून भुरग्यां पिडेची गुडी दिताना भुरग्यांक खंयच्यान दितात हां मोवान दितात न्ही काजिरेच्या कसायन दिता ते काजिरेच्या कसायन ते कोण पियेता कुडू कुडू न्ही गे वय मग काजिरेचो कसाय गोत्ता तुमकां गोत्तू ना अमेरिकान पुरा तेंत पियेतात हांगा पुरा तुमी दूद आनी पुरा पियेतात आसता पण आसूं ती नो प्रॉब्लेम म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो पळया एजेकियल प्रवाद्याक खावंक दिलें काल खावंक दिलें उंडो कवडो कवडो कोलो कवडो पारवो पारव्यासो कवडो पोसवो आसात देवाच्या उतराचो कवळो कवळो म्हळ्यार एक पेज पान पिंदून आतां जे बरी बुकांत बरयनातलें देवाचें उतर कळ्ळें की खंयचेर बरयताले थोड्या कोल्यांचेर वा थोड्या एका रुखाची साल आसताली पापिरस इजिप्तान गेल्यार थंय तर बरोवन आसता कळ्ळें की ताचेर बरयतालें देवाचें उतर खंयच्यान बरयतालें खंयच्या एका सुकण्याच्या पाकांत बुडोवन तें एक एक शायेंत वा खंयच्या कल्लारान बसोवन बरयतालें तें देवाचें उतर आनी तें कवळो रावंड करून दवरचो आतां युनिवर्सिटीन व्हडली सर्टिफिकेट दिल्यार कवळो करना एका न्ही एका बॉक्सान घालून दितात कवळो आनी असलो कवळो एजेकियल प्रवाद्याक देवान खावंक दिलो पळया एजेकियल प्रवादी देवान विसललो प्रवादी ताका देवाच्या उतराची जाणवाय नातली देवाचें उतर वाचूंक तो भियेतालो देवाचें उतर परगट करूंक तो कावज येतालो ताचें तोंड गाग येतालें करतालो तो उलोवंक जायनातलें ताका देवान ताका आपयलें आनी म्हळें तूं इस्रायलाक वच ही इस्रायल परजा एका निजा देवा सांडून अन्य देवा फाटल्यान गेल्या आनी अन्य देवा फाटल्यान गेल्ल्या इस्रायल परजे फाटी हाडचें काम तुजें ना जाल्यार ही परजा नाश जातली ही परजा नाश जातली देखून तुका एक काम दिता वच ह्या इस्रायल घराण्या मदें उबो जा आनी तांकां देवाचें उतर परगट कर आनी एजेकियल म्हणालो हांव कशें परगट करूं म्हाका उलोवंक येना म्हाका गाग येता देवाचें उतर हांव नेना तर देवाचें उतर म्हणटा एक हात एजेकियलाच्या तोंडा मुखार उबो जालो आनी त्या हातांत एक पवित्र पुस्तकाच्या ग्रंथाचो कवळो आसलो कवळो पेज आसली आनी तो ताणें त्या हातान तो कवळो उशेलो आनी तातूंत बरयलेलें ताणें वाचलें रुदान विळाप आस्कार सुस्कार पळया रुदान विळाप आस्कार सुस्कार म्हळ्यार कितें एजेकियल प्रवादी आतां कित्या भायर सरता लोकांक परिवर्तन करच्याक देवाच्या उतरा मारिफात लोकांक परिवर्तन करून लोकांक पश्चात्ताप पावोवन देवा सरसी पाटी येवच्याक रुदान म्हळ्यार पातकाचें रुदान करून विळाप म्हळ्यार पश्चात्ताप भोगून देवा सवय पाटी आस्कार उस्कार सोडून देवा सवय पाटी येवचें वेचीक पुताच्या ओपारीन तुमी पळयलां न्ही वय गे वेचीक पूत पश्चात्ताप पावता विळाप करता रडता तो रडता त्या दुकराची गाण
दुकरांच्यो सांगो दुकरांचें काणकाताना आपल्या बापायच्या घरचो उगडास येता सांबाळाचे मनीस बरें बरें खावन जेवन आसात आनी आपूण दनयाचो पूत जावनी दुकरांचें खावन आसा देखून तो रडता विलाप करता आपल्या पातकाची दूख धरता पश्चात्ताप पावता रुदान करून रोडोन म्हणले परी आपल्या बापायच्या घरा येता देखून हो पातकी जिविताचें परिवर्तन म्हळ्यार रुदान विलाप आस्कार उस्कार आस्कार सुस्कार सोड देवा सवे पाटी येवचें ह्या कामाक एजेकियल प्रवाद्याक देव धाडटाना तेंत उतर देव ताच्या तोंडांत घालता आपल्या आनी ह्या देवाच्या हातान म्हळें मनशा पुता तुका दिलां तें देवाचें उतर खा आनी हो खवळो खावन इस्रायला मुखार इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय आनी हांवें तोंड उगडलें आनी कवळो म्हज्या तोंडान गेलो आनी तो म्हाका ताणें खावंक दिलो हांवें तो खावन हांवें तो केलो हांव दादोशी जालो आनी तें कवळो खाता खाताना म्हाका कितें भोगलें तो कवळो म्हाका इतलो गोड भोगलो तें मोवा भाशेन म्हाका भोगलें पळय देखून आयचें कीर्तन म्हळें तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोग कशें सर्वेस्परा तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोग कशें सर्वेस्परा म्हणटा आयचो कीर्तनकार म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो पळया हें उतर केलें ताणें केल्या उपरांत ताका अशी सकत आयली देवाचें उतर ताच्या काळजा मनांत इतलें रोमन गेलें आनी तो इस्रायला मुखार उबो रावन देवाचें उतर परगट करूंक लागलो म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो इतलो व्हडलो बिजनेसमॅन आसलो व्हडलो बिजनेसमॅन जायती करोडांचे बिजनेस ताका जातालें एक पटी अलग लॉस जालो इतले करोडाचे बिजनेस जाताना ताका देवाचेर चड पातयेणी नातली देवाच्या उतराचेर चड पातयेणी नातली तो रेतीरे वचनातलो देवाचें उतर वासिनातलो तो व्हडल्या गाडयेर तेणें भोंवन आसुल्लो आनी चिंतालो आपूण आपणाच्या सक्तेचेर वयर आयलां आपूण आपणाच्या जाणवायेर वयर आयलां आपूण आपणाच्या बुदवंतकायेर वयर आयलां देखून ती शाबासकी म्हाका मात्र फावो आनी कोणाकच न्ही म्हणलें चिंताप ताका आशिल्लें एक पटी अलग दन्नीक मारलो लॉस जालें लॉसा वयर लॉस सगळें आनी रिणाच्या पोंडांत पडलो ह्या संदर्भार ताका देवाच्या उतराचो उडास आयलो देवाच्या उतराचो उडास आयलो रेतीरेक तो गेलो क्रिस्मती पंगडाक सरवलो आनी देवाचें उतर वासून देवाच्या उतराची आसक्त ताका आयली कशें एजेकियल प्रवाद्यान देवाचें उतराचो कवळो केलो तशें ताणें देवाचें उतर खावंक सुरू केलें आनी खावन ताका देवाचें उतर इतलें गोड लागलें आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तें देवाचें उतर ताच्या तोंडांतल्यान भायर येवंक सुरू जालें देवाचें उतर परगट करूंक लागलो देवाचें उतर इतल्या बळान परगट करूंक लागलो जायते कडेन तो गेलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी क्रमेण जाल्लें नुकसान सगळें ताचें खबर जालें रिणांतलो सगळो भायर आयलो आनी परत ताच्या उंच पावंडा पावला आनी आजुनी देवाचें उतर दोन तो परगट करून आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर केल्ल्यांक मात्र ताची रूस कळ्ळें गे थोडी वस्त केल्यार मात न्ही गे थोडे म्हणटात फादर तुमकां शॉर्मा जाय गे शॉर्मा नाका म्हणचें हांवें म्हाका तें पळयतना खावंक गुत नाका देखून ताणें म्हणचें तुमकां केल्यार मात कळटा फादर हाची टेस्ट कशी भुरग्यांक शॉर्मा म्हळ्यार बारीक कशी न्ही गे पिझ्झा म्हळ्यार आणखी कशी भुरग्यांक KFC म्हळ्यार आणखी कशी तातूंत किडे आसल्यार व्हडणी बारीक कशी कळ्ळें गे आमकां बांगड्याची कडी तारल्याची कडी पेज बारीक कशी न्ही गे थोड्यांक बाकऱ्यो पानपळे पोळे म्हळ्यार नाकात
देखून मालगड्यांची सांगणी आसा न्ही उंड्याची रूस कुंडो केल्ल्यांक उत्ताय न्ही उंड्याची रूस कुंडो केल्ल्यांक उत्ताय थोड्यांक कुंडो खावन सवय आतांच्या भुरग्यांक कुंडो मात खावचें उंडो खावन गुत्तू ना आतांच्या भुरग्यांक जंक फूड न्ही गे न्ही गे मार्गात कितें बाजुल्लें चायनीज न्ही गे आनी कालें उकडलें थापुरलें पुरा तें खातात न्ही एक नूडल्स खावचे जाल्यार बशेंतली नूडल्स पुरो खाली जाता मसोर एका पटल्यान निघून आसतात भितर लांब 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 दिवदाळी बरी आहात न्ही गे कांयदोळ पावत आसतात भुरगे संवसाराची नमो नमोन खाणाची रूच आमकां आसा थोडी खाणां आमकां खावन गुत्तुनान न्ही दुकरा मांस खावंक गुत्तुनातल्यांक दुकरा मांसाची टेस्ट कोत्ताय एक पुटी खावंक सुरू केलें जाल्यार मागीर तो मरता मातसो दुकरा मांस सोडीत ना न्ही मागीर दुकरा बरी जाता खावन खावन केल्यार मात गुत्तू आमकां संवसाराची पुराची खाणाची आमकां आशा आसा सगळीं खाणां आमी टेस्ट करता पण देवाचें उतर ही खाण जावन आमी टेस्ट केलां गी देवाचें उतर आमी कित्या मोगान खाता तुमी चिंतू पुरो फादराक कळालें उरता देवाचें उतर खावंक जाताय हेजे केलें प्रवाद्यान केलें म्हणून आमी खावंक जाताय केल्लें जाल्यार कितें बायबल उरतें ना पुरा न्ही गे आमगेर असो एकूच एक बायबल तोय आतां केलो जाल्यार मागीर घाल वाचचें पाद्र्या म्हणटा पळय देवाचें उतर खायचें म्हूण देवाचें उतर खायचें म्हळ्यार पेपरां वचून गिळची न्ही साबून देवाचें उतर खावचें म्हळ्यार देवाचें उतराचो मोग करचो तो वाचचो वाचून वाचून तुमच्या काळजांत तुमच्या मोतीन तुमच्या तुमच्या रक्ताच्या कणक कणन तें देवाचें उतर भरचें हांव सेमिनेरीचे फुडें पाद्र्या बरें शर्माव दितना चिंततालो पाद्र्या कशें शर्माव दितात गाई हें उतर देवाचें उतर कशें येता गाय तांचें थंय अशें चिंततालो सेमिनेरी गेल्या उपरांत रेती दिवचे पाद्र्या येताना चिंततालो पाद्र्या रेती दिवचे बरें कर शर्माव दितात देवाचें उतर परगट करतात कशें गाई म्हण म्हाका ह्या सांगता येयली हांवें देवाचें उतर वाचूंक सुरू केलें आनी देवाचें उतर म्हज्या भितर भरलें आतां देवाचें उतर परगट करतना म्हाका भिरांत दिसना कावजेणें दिसना देवाचें उतर परगट करतना देवाचें उतर म्हज्या मोथयेंत म्हज्या काळजांत म्हज्या तोंडांत अशें भायर येता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो केदींकच देवाच्या उतराचो बरगल आमचे थंय येना देवाचें उतर खावंक शिकत जाय आमी बर्गर खाता चिकन खाता आमी जाय पुरती खाणां खाता आमकां टेस्ट आसा देखून आमी तें ऑर्डर करता झोमॅटोन तूं स्विगी न्ही थंय तो ऑर्डर करता आनी आडयता आनी खाता पूण देवाचें उतर कितल्या मापान आमी तें खावंक तयार आसा देवाच्या उतराचो कितलो आमी मोग करता कितलो खुशेन आमी तें वाचूंक तें नियाळूंक तें परगट करूंक अशें येता तें आमी समजूंक जाय पळया एजेकिएल प्रवाद्यान तो उतर केलें एजेकिएल प्रवादी देवाच्या उतरान भरलो आनी इस्रायला मुखार उबो रावन देवाचें उतर परगट करूंक शकलो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर मनशाचें जिवीत परिवर्तन करता देवाचें उतर मनशाचें जिवीत तें देवा सरसी येवंक कारण जाता देखून आयच्या सुवार्तेन जेजू म्हणटा पेद्रू जेजूचे शिस जेजू लागीं विचार सर्गीच्या राजा सक्ता वर्णी कोण आनी जेजू एका भुरग्या दाखोवन म्हणटा तुमचें मन आनी काळीज ह्या भुरग्यां बरी जाल्लें करीत तुमी सर्गीच्या राजांत रिगशें ना तुमचें मन आनी काळीज भुरग्यां बरी जायचीं हंकारी गर्वी वडपणाचे म्हाका पुरो गोत्तो हांव ओडलो म्हाका पुरो समजून आसा म्हणून तुजें शाणेपण तुवें देवा मुखार दाखोवंक जायना तुवें तुज्या कुटुंबा मुखार तुज्या आवय मुखार भावा मुखार तुज्या बापाय मुखार तुज्या भयणी मुखार तुज्या बायले मुखार घोवा मुखार तुवें दाखयत पूण देवा मुखार दाखोवंक जायना कित्याक म्हळ्यार तुजी जाणवाय देवा मुखार एक पिशेपण कशी उडास दवरी जाय तुजी कितलीय जाणवाय जावं पुरो बुदवंतकाय देवा मुखार तें पिशेपण म्हणलें मोतीन दवरूंक जाय देखून आमी आमची बाडाय उलोवची न्ही देवा मुखार आमी कालते जावंक जाय भुरग्या भशेन कालत्या आनी बळ्या काळजाचे देखून जेजू म्हणटा
तुमी बळी आनी कालत्या काळजाची जावंक जाय. कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळज असो, हांव कोण जेजू म्हणटा हांव बळ्या आनी कालत्या काळज असो. सैमान तो देव तरी त्या समासपणाक लबदून रावूंक ना. मनशाचें रूप घेतलें, गुलामांतलो गुलाम जालो, खुर्साच्या नालिसाच्या मरणा पर्यंत कालतो जालो. देखून देवान ताका ती उंच उबारलो आनी देखून तो म्हणटा हांव बळ्या आनी कालत्या काळज असो, तुमी बळी आनी कालत्या काळजाची जाय जाय. सादी बळी कितली बागी. देवाचें उतर म्हणटा माथेवाच्या वांजेला अध्याय 5 दोंगरा वयल्या प्रसंगात सादी बळी कितली बागी. कितें म्हणटात, सगळी पृथ्वी जातली तांचे दायज. नितळ मनाची कितली बागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. अंतस्करणी दुर्बळी कितली बागी. सर्गीचे राज्य तांचें. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या सर्गीच्या रासाक आमकां आपोवन दिला. सर्गीच्या रासान भुरग्या परी जावन, म्हणजे आमचें मन आनी काळीज भुरग्या सारक्या काळजा बरी जावन देवाच्या राज्यान भितर सरसय. देखून जेजू आयिल्लो त्याच उद्देशान. तो म्हणटा हांव आयला पातक्यांक बोबाक येवंतांक न्ही. देखून तुमी पश्चात्तापोवन पातकी जिनीस तुमी पश्चात्तापोवन पातकी जिनीस सांडून तुमी सर्गीच्या राजान रिगसय. देखून तो म्हणटा तेच परी तुमी हर एकलो पातक सांडून तुमी सर्गीच्या बापा सरसी परतून फाटीं येजय. देखून जेजू म्हणटा एका गवळ्याची ओपार तो सांगता ताचे लागीं 100 बकरे आसात. एकलो सांडून गेलो जाल्यार एक गिल्लो वचून दी म्हणटा घरा बसताय बसना. तुमच्या लागीं 7-5 गोरवां आसात गोट्यांत. एकले गायी ना म्हणून तुमी कुशेर रावता ते ना. तुमकां 7-8 भुरगीं आसात, एकलो घरा येवना म्हणून तुमी वगत बसता ते ना. देखून तुमी सोदून वेतात आनी जर तर तो मेळत जाल्यार वा ते मेळत जाल्यार ती वा तो मेळत जाल्यार तुमी संतोश पावतात. तशेंच सर्गीच्या राजान इतल्या संवसारांत इतलो लोक आसा. हर एक लोक देवाक मोगासो, हर एक व्यक्ती देवाक मोगासो. देखून देव म्हणटा हर एका व्यक्तीन म्हजे सवय फाटीं येसय आनी इस म्हज्या बापाची खुशी. देखून हो जेजू आयिल्लो उद्देश कितें. जेजू म्हणटा हांव आयिल्लो उद्देश म्हज्या ताब्यान दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें उगडायनाये बगर सगळ्यांक ही सासनीक जिवीत मेळत जय. हिस्स म्हज्या बापाची खुशी, ती खुशी करूंक हांव येयलां. देखून सर्गा संवसाराच्या धन्या बुद्धवंतां हांव लिपोवन दवरलेल्यो संगती ह्यो ल्हानांतल्या ल्हानांक उगडाप केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा तें तुका बरें दिसलें. देखून म्हज्या हातीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत उगडायनाये बघा सगळ्यांक सासनीक जिवीत मेळत जय. हिस्स म्हज्या बापाची खुशी, ती खुशी करूंक हांव आयलां. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाची खुशी सोम्याची खुशी आमी कोणेय नासायनाय. आमी नासायनो जाल्यार आमी भुरग्यां बरी सादे आनी बळे जावंक जाय. आनी सादे आनी बळे जाल्ले आमी जाल्यांक जाल्यार देवाचे उतरां आमी मोग करूंक शकता, देवाचे उतर वाचूंक शकता आनी ह्या देवाच्या उतरां मुखांत सर्गीच्या राजा कुशीन समकोवंक शकता. ह्या देवाच्या उतरां मारिफात आमचे पातक वळखून पातक्या जिविता पाट करून बरें जिवीत जिवंक शकता आनी ह्या बऱ्या जिविता मुखांत सर्गीचे भुरगीं आमी जाता, सर्गी वचोवंक शकता, देवा सवय रावंक शकता. असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. घे सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्ले तुवें ओपून दिता सर्वस मुझे या उंड्या वायना सवे घे सोम्या काळीज मुझे खालते बोळे ते तुक कांतयताचे सारखे तुझे मोगान तुझ्या तू ते भर. घे सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्ले
तुवे ओपून दिता सर्वच मुझे या उंड्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे न्ही तुमच्या तंतले पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवापाक मानतात असलें साव म्हण मागाती तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसेच्या आदोबा सर्वेस्पर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा बागेवूं जुतात देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सुडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें ती सुडवण आमच्या इकडाच्या मनशांक कळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सुडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां वरबां आनी बाळ दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळीनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावं ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गींची शिकोण सगळ्या मनशांक परगट करच्या तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीर तिरांनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दरबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता पवी पवी दरबाराचो सर्वेस्पोर्त सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय पवित्र घडी आमी समरमता भावांनो भयणीनो हे संदर्भार विशेष करून बाबार्थान ह्या रितीन वांटेली जावया आमचे ते सवां जेजूच्या कुडी रक्ता मुखार समर्पिया बापा करोस तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगती आपले सुखशेन कस्त मारान सुसुवेच्या आदींत आनी उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची तेसपरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुट परगटुया स्वामी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणासून पुनर्जीवनपणासून आमी भक्तीपणी उडास करता आनी व जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार गसेवतेल्या मासूम इस्तां पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी
फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणा सोबर वसुदरो मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजी इस्तगादी दंतलेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो करी आम्हा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरे देवाच्या माये संगती ती सपती बागे वंजुजे बागे वंदन दोता बागे वंजुतात देवानी सर्व गळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडवंदराची आचना मतीन दवर ताणें शिकयलेली मागणी भक्तीन सांगता मागी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुलेले आमची तांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडिशडेंतले आमकां निवार देखुण्याची वितान समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचे णे बरोबर शाळेंत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे माय मग सुगुत्तू जावन एकामेका कमी शांती दिव्या देवाची श्री संवसाराचे पाप करतली आमची काकूट कर देवाची श्री संवसाराचे पाप करतली आमची काकूट कर देवाची श्री संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमी दिमी गेल्या पळया इजवून आसा जिवंत देवाची शिडी आम समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयली आम हरी एकल्यानी सर्गीचे राजा वसू जाय म्हण बापाची खुशी करूंक आयिल्ली हे शिडीची जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमी हांव तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. जिसू तुई काळजा तुई बिडार करूं तुई तुझी समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी तू वेगी लागी तू वेगी जिसू तुई काळजा तुई बिडार करून तुई तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी तू वेगी लागी तू वेगी काळूक पैस्ता
लागिये तू वेगिये लागिये तू वेगिये जीवन पावन जेजू तू ये काळजा तू ये विराट करून तू तुझे समोर आयल्या तू कोण रावल्या लागिये तू वेगिये लागिये तू वेगिये प्रार्थूया. भूमुगळ बापा आमच्या देवा बघेवून जुता देवाच्या जैतेवन मरणापासून त्या नव्यानाच्या दिसा व संस्कार आम्ही संभ्रमला तांदूळ घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कोडी रक्तावर मी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बरोवन ताचे भाशेन मरापर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां धीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसया. मगळ भावानो भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळा तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. आज गव्हर्मेंट रजा आसा जायतीं जाणां भुरगीं हांगासर दिसतात. भुरग्यांकी आमी विशेश करून स्वागत म्हणटा. तुमच्या खातीर विशेष करून आयच्या दिसा आमी मागता. हर एक मंगळारा सकाळीं 8 वरार मीस उपरांत नोवेन उपरांत सक्रामेंताचें आराधन 10 वरार कुमसाराचो सक्रामेंत 10:30 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन 12:30 वरांक आयलेल्या भक्तिकांक जेवण. ह्या मंगळाराच्या भक्ती कार्याक तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता. जिविताच्या जरी सरशी जिविताच्या कणा सरशी ह्या पुंतळाक येया. जिवीत जोडूंक समाधान जोडूंक भलायकी सोडूंक ह्या मुखांतर तुमकां आमी आपोवणें दिता. आमचे लगेच स्टॉल आसा. स्टॉला भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्लें उदक, बेंजार केल्ले कोंतांबीन रेलिको कुरीस इमाजी इत्यादी आसात. ह्यो सगळ्यो आमच्या आत्मीय झुजावेर झुजोवंक आनी जैत जोडूंक आदार दितात. ह्यो वस्तू वापरून बरेपण जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन आयुर्वेदीक गांठी दुखी गॅस्ट्रिपिडीक तशेंच भुरग्यां पिडीक भलायकी संबंदी दुखी संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात. ती तुमी घेवयेत. ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसान ते सांवां तुमी ऑफिसान दियात. थंयसर ती घेतात. ते सांवां तुमी फाटीं आशिल्ल्या पुणशतान ती घालयेत आनी तुमचे खातीर सदांच आमी मागता. कावन्सिलिंगाची मंडळ आसा. मंगळाराचे आमी हांव सदांच हांगासर आसा. सदांच तशेंच हप्त्यामध्ये आसा. तुमी हप्त्यामध्ये येवयेत. येता आसतना फोन करून आयल्या बरें. तुमकां राखोवंक पडचें ना. ह्या कावन्सिलिंगा मुखांतर जायतें बरेंपण जायतें जालां आनी जावन आसा आनी जातलें देखून असो फायदो जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना मुखांतर ह्या पुंतळाची कांय तरी इल्ली प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावंकय तुमकां आमी आपोवणें दिता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आदार दिया. सगळे स्पॉन्सर दिवंक जायना जाल्यार वडणी कांय इल्लेशें कुशेचें दान तुमी दिवना. ह्या जेवणाक आदार दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमच्या घरांनी बरीं कार्य कुमगाराचें जुबलेवाचें बर्थडेचें एनिवर्सरीचें असलीं बरीं कार्य आसतना पुणशताचो उडास करा. जेवणाक कुमक करा आनी खंडीत आमी सरभक्तिकां तुमच्या खातीर मागता. हेच्या दिसा जेवणाक कुमक केल्या विन्संट पिंटो बलकुंजे तशेंच प्रिन्स्टन लोबो पवित्र काळजा वाडो तांचो मनपूर्वक उपकार बावडता. देवाचे आशिर्वाद मागता. तें आसा जाल्यार मुखार येवचें आनी मनाची वात स्विकार करची.
आयचे जेवण तयार केला नित्य आदर वाड्याकारांनी तांचो मनपूर्वक उपकार बावडता गुरकांनी सो प्रतिनिधी सर वाड्याकारांचो मनपूर्वक उपकार बावडता देवाच्या आशिर्वादां तांचेर आमी मागता मगाच्या बावडीना परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं भोवा पुरब्याचे मिसाच्या बलिदानान तूं वांटिली जाल्यार देव तुमचे भरपूर आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागता कोणी वात घेवची मुखार आसल्यार हे मुखार हे हांवें नाका ती जावया पात्र सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर पात्र सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर पात्र सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव भयणीनो सर्गी समसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता मगे उजुता देव सरकारा सांजेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासत विनंती करता सांजुता देव हेर संत भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माई आमच्या मजतींचे जो आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया सुमी हा जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्या सोड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्म दुजुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिवस आमी उगडास करता भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतही तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर उगलप लाभता आनी समेस मनीस देवा मनवतात जेजू आमच्या बवर्त उदेशी तूं आतां करोस आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचें तें देवासोनी पेल्या सुखरो मोग वाडय आतां आमी बगेवंक जुता देवाच्या विनवणें तुजे मारी बादू बारच्यो गोरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे परमाडी तूं जारी करतलो म्हूण आमी बरवसता ही जेजूच्या भोव पवित्र उदार काळजा सर आमची पातीनी आमी तुजे तें दवरता तुका सा महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन सांजुता देवा लागीं मागणी हे संवसारी जेजू सैरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बगेवंक जुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ जेजू सोडून तर असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडुणीची स्वार्था तुवें पयस आसलो लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाग दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कडसा अडचणी निर्सांपण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं किरेती शरोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी गरज जाणून तुज्या पुनशताक पातकिणेन आयला बश्या मुगळ बाबणी नो जायतीं जाणां तुमी हांगासर ते सांग घालतात पोस्टांत धाडटात वॉट्सॅपान धाडटात तशेंच इमेलान धाडून दितात आनी सर ते सांग खातीर आमी मागता हांगासर 6 जाणांक आतां पांयांच्यो गांठी दोगी गूण जावं 8 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फावो जावं 12 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावं 17 जाणांक बरी भलायकी फावो जावं एकल्याक गुमटेची शिरेची तकलेची 2 गूण जावंक एकल्या पाटीच्या कण्याची आनी कुशीच्या बोरींची 2 गूण जावंक तेका जाणाच्या तकली पडा पडू आतां पांयांच्या गांठी दोगी मायग्रेन पिडा गूण जावंक एकल्या दिता म्हणून बसलेले पयशे बऱ्यान फाटीं दिवंक तशेंच एकल्या उतरप्रायाच्या आवयक बरी भलायकी तशेंच बूक जिरवण कुडीची सकत फावो जावंक एका कुटुंबांत माया मोग रास करूंक दोगा बाबा आनी माया मोगान जिवंक एका कुटुंबांत अमल पिणे पयस करून कुटुंबाच्या संदांनी माया मोगान जिवंक एका हाती धरलें सगळें घराचें काम शबितान पंता पावोवंक एकल्याच्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स विगिन्स नांवार जावंक तेका जाणां जोड्यांक भुरग्याचे देणे फावो जावंक सरगांवा 6 जाणां परगांवाची विसा फावो जावंक एकल्याचे हार्टाचे ब्लॉक्स आसलेले संपूर्ण गूण जावंक 9 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 7 जाणां कुटुंबाची शांती समाधान रास करूंक 8 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत आनी कृपा मेळोवंक एकल्या 20च्या भुरग्यांक मतीक समाधान संतोश फावो जावंक उडासाची सकत मेळोवंक
शिकूंक जाणवाय मेळोंक आनी परत ताचें जिवीत नॉर्मल जावंक, एकल्या डिस्क प्रॉब्लेम ते गूण जावंक, एकल्या बेड्याचें घर फावो जावंक, एकल्याचे लिव्हराचे पिडा गूण जावंक, तेका जाणा दिल्ले पयशे फाटीं मेळोंक, एकल्याचे हायकोर्टांत आशिल्ले जाग्याची केस इत्यार्थ जावंक, दोगां जाण दोळ्यांची दिस्त फाटीं मेळोंक, एकल्या वायट सवय सोडून बरी जिणी जियोंक, 6 जाणांची नमुन्याची कॅन्सर पिडा ती गूण जावंक, 5 जाणां रीण फारीक करूंक कृपा मेळोंक, एकल्याच्या पांयाची सोरायसीस करज गूण जावंक, एकल्या मतीक समाधान मेळोंक, एकल्या घराचें काम कसलेंच अडकळ नासतना तें पंथा पावोंक, 2 जाणांची वैट एग्जामान पास जावंक, एकल्याची मानसीक पिडा गूण जावंक, एकल्याच्या बरवयलान बरें उदा मेळोंक, तशेंच 58 जाणांनी विशेश करून मागोवंक विनंती केल्या. प्रत्येक ते सांव पासून मागोवंक विनंती केल्या. तांचे सांगात आमची ते सांव आमची गरजो आसात दिमी घालया हातू बारया सर्गेच्या बापाक वंदून ही आमची ते सांव सगळीं समर्पण दिवया. अर्गान तुका सुमयान जेजू, अर्गान तुका सुमयान ओगलाप तुका सुमयान जेजू, स्तुती तुका सुमयान जेजू, आराधन तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमयान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा सुमया सांजुता देव मार्फत उबारची मागणी सगळी तुका समर्पण दिता. हांगासर राहिलेले सगळे भक्तिकाचे ते सवा इरादे सगळे तुका समर्पण दिता. सोम्या आमच्या काळजाचे अत्रेक तू जाणाय, आमची मोतीची जित तांदूळ जाणाय, तुझे उदंड काकूळ दिन वोट दे. सोम्या आमची मागणी ऐकून घे, मागले सगळे आमकां फोव कर. हाय जायते जाणां भुरगीं आसात, या भुरग्यां खातीर मागता सोम्या तांचे इरादे तुका समर्पण दिता. तांकां तुज्या बेसांवांनी बघ जाणवाय लाभय, गिन्यान लाभय, बुदवंत लाभय, सुरुकाय लाभय. सोम्या हर एकल्याक आशीर्वादित कर तुझ्या बेसांवांनी बर सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. नव्यानाच्या मागणे मुंदर्शिया म्हजे मतीर काळो काडणं म्हजो भावार्थ दंडलो बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या बसतले पदवेन पयस उंडाय. इवर त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडाय हांव तूं गोलो मारता. अशा सणलेल्या बरोवसूं दिवचे करीत तेणें तुका ते बांदिलां. म्हज्या जिणयेचे कांटे कुटे म्हज्या काळजाची कोटसाण हांव तुका भेटयता. तुज्या मोबायल माई पसी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसन वर. व्हडा पतीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमेवंत नांव तुझ्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. मग येवं जुता देवा बोली कस्त आनी राशेन आसलेल्यांक जेजू मगळ बरो दीक सतत जावन आसच्या बागे येवं जुता देवा आमच्या बापसे बाबीस साहेब आनी फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजो दिवन सांबाळचे खातीर संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची सुवात सुमेस म्हूण सांपावूंक जेजून आपल्या शेतान वावराड्यान धडचे खातीर जेजू बऱ्या गोवळ्यान सुमेस लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन करा अपराजिताक आनी शांती समाधानाक हाडचे खातीर भगीन कुटुंबांची येयले सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर सिरिले सुमेस बावर्त्यान बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सासनीक शांती आनी निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आमी सुमेस्तान जेजूच्या बळा आदी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बोलवण्याचेर आनी कुडीच्या क्रबोडण्याचेर जैत वरच्याक प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूत आनी रक्त साक्षा बागे उजूतात देवा तुंची जुसो मोग जायत्या वांटलाय तो मोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पातकाच्या निस्वार्थाचे वाटो सोडून माया मोगाचे रस्ते धरूंक आमकां बळ आनी गठाय दी. कस्त अडकळी मध्ये निराशेन आनी कधी बेजाराय तुजी कुमोग आमकां सदांच मेळोवन दी. अशें ह्या जिणयेच्या पयणात शबीत्यान सुमकोन सर्गीन देवा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या निरंतर आराधन करूंक आमी पळोवचें कर क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं आमी बसया. म्हजें नांव शालिनी. हांव किनीगोळी फिगर्सीचे लग्गे गांव. म्हजे सकाळां वळख आसूंक पुरो म्हजे जिवितांत 2 घडिता जाल्ले हांव तुमचे मुखार सांगूंक हांव अपेक्षिता. सबार टायमात हांव न्हू म्हजे एक ल्हान बिझनेस लागून म्हाका मस्त तकलीफ पडापड मस्त आसली. मायग्रेन MRI काडले उपरांत डॉक्टरान म्हळें MRI म्हळ्यार मायग्रेनाचे प्रॉब्लम आसा म्हणून. सुमार म्हणून सादारण 15 वर्सां चड जाल्ली. तशेंच हांव इंग्लीश वखदां मस्त काणी घेवन आसली. काणी घेवन जाल्यार खंयचें केल्यार सुमार जायनासली. पयल्या दिसा टेंशन केल्यार दुसऱ्या दिसा सुरू जाताली. फाटीचे खाणात हांव येवन आंगा मुसार येताली. लास्टाक हांवें काल चिंतलें कितले वखद केल्यार सुमार जायना म्हणलें चिंतून हांव केदाळे हांगा पक्षी घेवची. म्हाका सांजुद्द गडे मस्त मोग हर एक ल्हान जावं व्हड जावन कितले हांव मागल्यार म्हाका मेळटलेत मेळ्ळे जाल्यार हांव निराश बगीन आसतना
कित्या इंग्लीश वखत काण घेवची कित्या सांजूजो मरी पात म्हाका जायना म्हणल्यार चिंतो न्हू हांगा हांव आयुर्वेदीक वखदां करन चड टायम करून काण घेवन वतले ते काण घेवन सीद हांव हांगा मागले सीदा घरा गेली हांव अल्तारी मुखार दवरली अल्तारी मुखार दवरून हांव इतलेच मागले गी इतले वर्सां हांव इतले वखदां केले हांव खंयचेय सुमार जावना इवन 100 पवराचे वखदांय काण घेवन आसली लास्टाक सोंसा नासतना कॉन्सेट हॉस्पिटलान वचून हांव इंजेक्शन काण घेले हांव आसा जाल्यार एक घडीता एक सुमार जाता मागीर परत्यान म्हाका सुरू जाताली हांव हांगा आयुर्वेदीक वखदांत काण घेवन अल्तारी मुखार दवरून मागले एत्त फस्ट जावन लास्ट जावन दी म्हजे ह्या मायग्रेन पिडा गूण जायजे म्हणलें हांव इराद्यान खाली हांव 2 म्हयने काण गेली हांव हांगा हेजे साक्षी देजे म्हणून चिंतो नासली हांव फाटी सरले वरवीं हांव पश्चाताप पावता म्हाका एका लेगी बेन दिसले वरवीं हांव येवन वतली मुखार हांगा अल्तारी मुखार येवंक जाल्यार 2 म्हयने भितर म्हजे कंप्लीट म्हजे मायग्रेन गूण सुमार जाली ताजे नंतर हांव परत्यान इल्लें राखली म्हाका परतून येता गी म्हणलें 1 वर्स राखता मागीर हांव साक्षी दिता म्हणून हांव म्हजे मोतीन चिंतलें चिंतून मागीर लास्टाक दुसरे खंयचेय वखद काण घेवना मागीर हांव कोरोनाचे सुरू जाले कोरोना सगळे इगर्ज पुरो बंद पडली 2 वर्सां अशें हे जाली आतां इवन 2.5 वर्सां जाली म्हाका आतां पयलीं हांव अशें येतालें की वतार गेल्यार जायनातलें कोट घालतली सजे दनपारचें वत बिलकूल जायनातलें म्हाका आतां खंयचेय वताक येता खंय येता खाले करता जाल्यार म्हाका 2.5 वर्सां जालीं म्हाका मायग्रेन पिडा म्हणल्यार येवना हांव खंयचेय वखदां काण घेवना अंतून तूं ह्या आयुर्वेद वखदांत म्हाका सुमार जाली सांजू जावन अर्गा महिमा प्रेज द लॉर्ड सेकेंड साक्षी जावन आसा 2019 म्हजे न्हवऱ्याक डिस्काचें ऑपरेशन जाली ऑपरेशन जावन मस्त हांव कश्टार पडलो त्या टायम ताजे 42 इयर्स त्या टायमार सगळीं लोक म्हणटली म्हाका तूं कशें मुखार येवन अशें करूंक तुमी धैर्य काण घेतात म्हणून जाल्यार हांव ताका दूख पांयाक हांव पेंकटाचे दूख पांयाक देवली सुमार जावना कितें वखदां सुमार जावन वतलें लास्टाक ऑपरेशन केल्लें तांतूसो सुमार जालो तो सबार टायम हांव परगांवांत आसलो जाल्यार ह्या पट्टी कोरोना दरम्यान ताजे बंद पडले तो गांवाक गेलो विजा आसल्यार ताका गेलो पाटी आयलो आमचेत केनिगोळींत पेंट्यारूच आमचें दुकान आसा ते रिपेरी करून गेल्ले वरवीं ताका त्या पेंकटाचें दूख आनी मार पडली आतां ताजे 56 इयर्स कितले वखदां केल्या खंय गेल्यार परतून ताका रिपीट सुरू दवरले सुमार जावना लास्टाक ताका वसोंक आयलें मेयांत परतून ताणें आयुर्वेदीक वखदां म्हणल्यार 6 म्हयन्यांत 6 कडेचे वखदां केलो सुमार जावना लास्टाक हांव येंत व्हडले भशेन ताजेर पयलेचेत डॉक्टर केले सिके बडला डॉक्टर परतून व्हरून गेले MRI काडली MRI काडटना सिरस जाम जाले म्हणून आमकां मस्त दूख भोगलें काले करचें कितें करचें म्हणून नेणा लास्टाक हांवें सांगलें 21 डेज ताणें वखदां दिलें सुमार जाल्यार जातालो ना जाल्यार ऑपरेशन करीचें म्हणून फस्ट टायम ऑपरेशन करून 12 इयर्स जाली सेकेंड टायम ह्या डिस्काचें ऑपरेशन म्हणटाना लोक इतले सांगता आनी कितें करूं देवाक असाध्य जाल्लें कांयच ना म्हणलें चिंतलें म्हाका सांजुजा कडेन मस्त मोग खेदाळेय हांव येता खाले कश्ट दूख सांगता ल्हान जावं व्हड जावं म्हाका मस्त उपकार मेळ्ळा धन्या देवा घरगा परतूच हांव लास्टाक सांगलें म्हज्या घोवा कडेन आमी सांजुजा कडेन वचून आमी नवेना धरया तूं ये हांव येता तशें चिंतून आमी 6 नवेना धरली सुमार जावना 6 नवेना धरून हांगात व्हेकल दवरून हांगात हॉस्पिटलाक गेली हॉस्पिटलाक गेल्ले डॉक्टरान ते इंत रावयलें आमकां तुमी फाटीं वचनाका एकदम जोर दूख म्हळ्यार सोंसूंक जायनातले भशेन दूख पेंकटाचें दूख पांयाक देवली हाल्ले वस्तुरारूत गेल्या वस्तुरी व्हरूं ना तेंत रावन 2 दीस ICU भितर आहलो ऑपरेशन केलें ऑपरेशन करून 1 हप्ते भितर म्हजो नवरो नीट जाला सल्लो देवाक कोटी कोटी नमना म्हूण येत सांजूज कडेन म्हाका मेळिल्ले उपकार केदाळ हांव विसरना
चिंतोंक जायना ताजे इतले एज 56 इयर्सांत सेकंड टायम ऑपरेशन करून एक 12 दिसांत आमकां घरा धाडले. रिटर्न स्टिच करूंक आमी गेली. परतून आतां बरे तरान घरा आसा. आतां 14 2 म्हयने जाता. हांव ताकाय सांगलें हांव म्हजे नवऱ्याक हांगा तावन वचून नोवेना धरता म्हूण सांगून 6 नोवेना गेली. 7वें नोवेना आनी 8वें नोवेनांत हांव हॉस्पिटलांत आसली. जाल्यार 8वें नोवेना जाताना हांव येवन हांगा आयलें परतून. 9 नोवेना जाताना जाल्यार हांगा आयली. हांव साक्षी दिवंक म्हळ्यार म्हजो नवरो बेड्डार आसले. तशें हांव अर्जंट येताली, अर्जंट पटी येताली. तसो म्हजो नवरो हुशार जाला, बरें करून चलता. देवा गर्गा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताळयो बिडून देवाक दिन वासूया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मग बाबडी नो शालिनी नमकां जाणाव ते हांगासर सांजुदाचे भक्तीक जायते वर्सां जावन हांगासर ते नव्यान घेता मागता आनी मागलेलो उपकार फोव जाला. त्या पासून ताणें अर्गां दिल्यान सांगात हांगासर 6 जाणां बरें काम फोव जालां. 8 जाणांक बरी भलायकी फोव जाल्या. 2 जाणांक सर वायटन ते राखून व्हेलां. 6 जाणां परगांवांत शबीतान परगांवांतान पयण तांचें जालां. एकल्याची रीण फारीक करूंक कुरपा सकत फोव जाल्या. एकल्याक धरलेले सगळे जाग्याचें काम शबीताय पंथा पावलां. एकल्या सगळे घराचें काम फ्लॅटाचें काम पंथा पावलां. एकल्याक चिंतिल्लें काम सगळें जालां. एकल्याच्या आवयक बरी भलायकी फोव जाल्या. 2 जाणांक मदीं समाधान फोव जालां. एकल्या भुरग्याक मानसीक पिड्या गूण जाल्या. अशें जायते उपकार मेळ्ळ्यात. 26 जाणांक 26 जाणांक मागलेलो उपकार फोव जाला. आनी आमकां जायते उपकार फोव जाल्या. देखून ती मेघालया सर्गीच्या बापा निरंतर आमी अर्गां दिवया. आमच्या हात उबारया. अर्गां तुका सुमयां जेजू, ओगलाप तुका सुमयां जेजू, स्तुती तुका सुमयां जेजू, आराधन तुका सुमयां जेजू, वंदन तुका सुमयां जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां तुका सुमयां जेजू, ओगलाप तुका सुमयां जेजू, आराधन तुका सुमयां जेजू, वंदन तुका सुमयां जेजू. हालेलुया, हालेलुया. आमची मागणी ऐकून आमकां आशीर्वाद केल्ल्या पासून बेसावांनी बोललेल्या पासून मागलेले सगळे फोव करून आमकां जायते वंद केल्ल्या पासून तुका जावं सुमया आराधन ओगलाप. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां नव्यान जिणेंत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्या की बापा बगे तद्या मरी फात आमी तुका अर्गां दिता. सर्गींच्या बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गोळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्या की बापा बगे तद्या मरी फात आमी तुका अर्गां बापा दिता. ह्या नव्यानाच्या कुटुंबा भाग्यवंता देवाच्या मजतीन तुवें दुरुस्त केल्ले आनी मुखार करूंक खुशी वेल्ल्या उपकारा पासत बापा बगे तद्या मरी फात आमी तुका अर्गां बापा तुवें तुजे दिपाते दिला सुख नासतना कुमो केल्ले आनी कश्टांनी राशेन सांबाळून धरलेल्या की बापा बगे तद्या मरी फात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकातां सुटका दिल्याक दुबवेळी मती उसवाड दिल्या कधी दुखीने आमकां बसवाण दिल्या की बापा बगे तद्या मरी फात आमी तुका अर्गां बापा दिता. तुज्या एकल्याच नितपुता जेजूचे नवे तुवें देव सरार थरथरल्याक आनी बिजूर काळजाच्या पवित्रत्म्या दिवच्या गठ्यान बरयल्या की बापा बगे तद्या मरी फात आमी तुका या अर्गां पुंतळा दिता. सांजुदाच्या मुक्तिकांची मागणी ऐकून तांची गन बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्या मरी फात आमी तुका अर्गां या दिता. बगेवन सगळ्या सांजुदा मुखान जायती अजापां केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्या मरी फात आमी तुका सांजुदाच्या मजतीन या पुंतळा सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्या मरी फात आमी तुका सांजुदा मुखान आमी मागले सर्व तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा काळा तिकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्या मरी फात आमी तुका अर्गां आमी दिता. सर संगता मेळो सुमेन शिकलेले मागणे संगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे असलेले आमचेतां तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मगळ भाव भयणीन आमच्या पिडेस भावना बसो देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीचे कस चळू करी. आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेसाची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेना नर्सां आनी सेवकांक पाव. आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा सकड पिडेस्तां थळ्ळें आनी पातकांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुज्या मरेन आद वरच्या पिडेस्तां जिविताची बरी भलायकी
आणि कुडी आत्म्याची गठाई दी. ऐक आमची प्रार्थना सर्गींच्या बापायच्या दिस आम्ही ऐकली आमच्या भाऊ बहिणीची सहते समाजारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिनीन तांणी आशिल्लो संतोष आनी मी समाधान फोव करी. ऐक आमची प्रार्थना सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरल्यान ते आमी तुका समर्पण दिसांव तुजी खुशी वयता ती सर्व ते समाजारी कर म्हण आमी मागतांव. ऐक आमची प्रार्थना मंगळ बापा गांवांत तशें परगांवांत फावो ते काम नासतना कुस्तुंच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागतांव. ऐक आमची प्रार्थना दयाळ बापा फवतीची संगातीन वा संगाती मेळन आसतना कुस्तुंच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती वा संगातीन मेळोन बरें कुटुंबाची जिवोवचे देणे फावो कर म्हण आमी मागतांव. ऐक आमची प्रार्थना सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर्व काजरी जोड्याची विरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो कुटुंबा संतोष चडय म्हण मागतांव. ऐक आमची प्रार्थना आज रंगसर जमलेल्या सर भुरग्यांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल तांच्या शिकपाचेर आशिर्वाद घाल तांच्या फुडाराचेर आशिर्वाद घालून तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागतांव. ऐक आमची प्रार्थना बरी एपिडेस्ताचे बरे के तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयकून घे. नमार आनी एका कुडीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी बरोशा तुका आमी इलो मारतांव. आमी बदेशिवेची बळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसतांव आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शक्य येते तुजे काकू जोडे आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे दी पावल जेजूक आमकां दाखय हे देळ मुगळे दिल बे ओंकार मरये पिडेस आमच्या भाव भयणी सुगडा आज काडया जे कोणा मागतान बसिलां सुद्दां आज काडया ताचे बऱ्या भलायके पासोत त्रिंदातेची मजत मागया सांगात आमी मागया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धरलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक आमच्या सकत मनशा सैम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी आमची सरपिडा शिडा गुण करून तुवें खुशी वेली. महिमा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमचे सरपिडा शिडा तुज्या बळाद पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया भूल दयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तानी मतेच्या वाकुडेच्या पिढीनी कश्टोवच्या तुझ्या साकराणी साकरणीचे दयाळ दिस्त घाल. विरसिल्ल्या तांकां नवो जीव तुम जिवा बरीत कर अशें पदकांतली नितळ जावन पिडेशण्यांतली गुण जावन बेगिस्तानी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुम्याचे नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया बहुदयाळ सुम्या भवतांच्या बुजवणदारा तुजी मेतमेत नाचलेली दयाळ आमी मागतांव. पिडेशिडेन कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यां तांचेर राखण बडय सदां सान समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजोनी मना बैत पयस करून एकामेका काळजांतोन बक्षून चिवून तांकां द्वादार दी. आपल्या कस्ता वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हण बगोवन दी. तूं दयाळ सुमी सदां सांजे संगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभे सदां सुखार दिवन दीत जोची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे सर्व पदवेदार देव तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मोगामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मायपासान आनी काकुळतीन वागूं दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूज जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमच्या संगात आसा. तो तुमचे सवे रावूं तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूं तुमकां वाठोरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या सिसां उजवाडान भरलें तो तुमचे ते आसचे सर वायट भस्म रडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसून यात जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडणुका मगर बापणीनो थोडी मिनटां सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर देवाची आशिर्वादां भलायकी संती समाधान जोडून घेवया. आराधनाचें गीत आमी गावया. ಆಶ್ರಯವು ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು
ಆಶ್ರಯವು ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ ನೀ ನಂದೆಯ ನನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಿ ನಿನ್ಮುಖ ಜೀವ ಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಿ ನಿನ್ಮುಖ ಜೀವ ಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ದಾಸನು ನ ದೇವಾ ದಾಸನು ನ ದೇವಾ ದಾಸನು ನ ದಾಸನು ನ ದೇವಾ ದಾಸನು ನ ದೇವಾ ದಾಸನು ನ ದೇವಾ ದಾಸನು ನ तुझ मुझो देव तुझ मुझो वॉइस तुझ मुझी गुण करची सकत सर्वेस परा तुका मी आराधन करता हूँ तुका मी दिन वाचता हूँ सगळे खालसान तुझी स्तुती करून तुझे भजन करता सर्वेस परा तुझे भायर दुसरो देव ना तुझ मुझो देव तुझ मुझे कडप तुझ मुझो आसरो तुझ मुझे बाळ आणि तुझ मुझो वैस सर्वेस परा ರಕ್ಷಕನು ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು ತುझ मुझो वैस सर्वेस ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು तुझ मुझे संतृप्ति आणि संतोष ನೀ ನಂದೇವ तुझ मुझो देव ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ ಆರಾಧನ करता ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಿ ನಿನ್ಮುಖ ಜೀವ ಮಾನವಿಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಿ ನಿನ್ಮುಖ ಜೀವ ಮಾನವಿಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀನೆ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು 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 ದೇವಾ ದಾಸನು ದೇವಾ ದಾಸನು ದೇವಾ ದಾಸನು 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 ದೇವಾ ದಾಸನು ದೇವಾ ದಾಸನು ದೇವಾ ದಾಸನು हालेलुया हात उभारूया. आमचा समय आमच्यामध्ये असा येशू याची स्तुती करूया. हालेलुया हात उभारून त्याची स्तुती करूया. देवा हालेलुया
आमचो स्वामी आमच्या मध्ये देव तो अब्राम असो देव तो इसाक असो देव तो जाकोब असो या उंड्या रूपात खरोच आमच्या मध्ये असा या स्वाम्याची स्तुती करूया या स्वामी आराधन करूया आमका राखलोलो आमका मागलोलो आमका विसलोलो अभिषेक करतो देवाच्या उतरान पसो देव आमच्या मध्ये या उंड्या रूपात खरोच साजार असा आराधन हालेलुया 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 आराधन सुमिया उगलाप सुमिया आराधन सुमिया ईश्वे वंदन ईश्वे आराधन ईश्वे स्तोत्र adore you Jesus love you Jesus praise you Jesus हालेलुया हालेलुया Ergan tuka sumian Jesu Oglap tuka sumian Jesu Aradan tuka sumian Jesu Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Praise the Lord Praise the Lord. Bashayam Mugl bawan obini no Ikadi bersumia pale ami Sumiam मध्ये असा पळया इजेकियल प्रवाद्याक सुमयान कितें खावंक दिलें कांय गुत्तू ना इजेकियल प्रवाद्याक देवान कितें खावंक दिलें कांय गुत्त देवाच्या उतराचो कवळो खावंक दिलो कितें खावंक दिलें सांगा पळया देवाच्या उतराचो कवळो सांगा पळया परतून सांग व्हडल्यान कोणाक कोणाक एजेकियल व्हडल्यान उलयची तुमी देवाची उतर असो तुमी अशें उलयतना तुमचे बांदपा सगळे मोडून वतात तुमची पिडा गुण जाता हां तोंड उक्ते कारण देवाचे उतरास देवाचे स्तुती करीत जाय तुमी कितें खावंक दिलो इस्रायल एजेकियल प्रवाद्याक देवाच्या उतराचो कवळो सांगा पळया देवाच्या उतराचो कवळो खावंक दिलो आनी एजेकियला कितें कशें बगलें तें मोवा भाशेन गोड कशें सांगा व्हडल्यान मोवा भाशेन गोड कशें तुमकां सोमयान कितें खावंक दिलें एजेकियलाक देवाचें उतर दिलें सोमयान तुमकां कितें खावंक दिलें सांगा हा कोण ना आत्तां तुमी लायनीर येवन सोमीन भक्तीपणी जिबेर तुमी सेवलें कितें हा देखून आमी सुकून पडटा सोमयान तुमकां कितें खावंक दिलें जिले बाई एकली मात उलयता दुसरें कोण ना न्ही ह्या इगर्जेंत हा कितें खावंक दिलें सोमयान ताचें मांस तुमच्या तोंडान दिलें कशें इस्रायल कशें एजेकियल प्रवाद्याक देवाच्या उतराचो कवळो तोंडाक दिलो तशें सोमयान तुमच्या तोंडाक कितें दिलें हा ताचें मांस खावंक दिलें उंड्या रुपी वय की न्ही आसाचें मांस केल्लीं सगळीं हात उबारा सोमयाचें मांस उंड्या रुपी केल्लीं हात उबारा थोड्यान खावंक ना हात उबारना बा कितें बोंग जाता तुमकां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हात उबारा हालेलुया हालेलुया सोमयान तुमकां ताचें मांस खावंक दिलें कशें बगलें तुमकां काल चाप्पे वायनान बुडोवन पाद्रापान केला आमकां चाप्पे दिवन सोडलो म्हूण बगलें गी हां दोस काय बगली संतोष बगलो एजेकियल प्रवादे बडी मोव भाशेन गोड बगलें तें तुमी तुमकांच विचारूंक जाय हांवें कितें केलें म्हूण तुमकां समजूंक जाय हांव कितें करता तें तुमी समजूंक जाय कित्याक समजून आसतना कथा तो
आपली केस्त कथा आनी पियेता उडासतोरा जे कितें हांव सेवतां तें हांव समजून आसतना सेवतां जाल्यार हांव म्हजी केस्त कथा आनी सेवतां उडासतोरीस देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणेन पळया जेजू आपलें मांस आमकां खावंक दिता कित्याक तो व्हरतो देखून आमी गीत गायलें तुस म्हजो आसरो तुस म्हजें बळ तुस म्हजें कोठें तुस म्हजो वैज हे देवाची स्तुती करूंक जाय देखून उबी रावया म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो गीत गावया हांव आनी म्हजें घराणें वय गे न्ही हांव आनी म्हजें घराणें कोणाची स्तुती करूंक जाय कोणाची स्तुती करूंक जाय सर्वेस्परा देवाची स्तुती करूंक जाय तुमच्या घरांनी आल्तार आसा गी कितल्या घरां आसा आल्तार कितल्याच्या घरा आल्तार आसा हात उबारा तुमच्या हातपाय पुरा दूख पुरो गुण जाता हां आल्तार आसा थोड्यांचे घर फिरगस घरांचे आल्तार पळयल्यात हांवें तुमच्या घरा आसा थोडी सुबीस आसा थोडी बऱ्यो बऱ्यो आल्तारी आसा थोड्यो रुखाच्यो आसा थोड्यो ग्लासाच्यो आसा थोड्यांक काली कुरीस मात्र आसा वय आल्तार आसा आल्तारी मुखार तुमी रावतात गी मागणें करतात गी दिसा कितले पोटी तें गुर्तू ना पुरसोत मेळ्ळ्यार मात्र न्ही गी एक पोटी म्हणूंक पुरो ह्या हप्त्यांत एक पोटी जावं गी बरो गुर्तू ना म्हणना पूण दिसाक एक पोटी मणी सांगात आल्तारी मुखार आसतात गी तुम्ही तुमच्या घरच्या आल्तारी मुखार रावन मागणें केल्यार मात्र त्या आल्तारीक मोल तुम्ही त्या आल्तारी मुखार मागणें करनात ती आल्तार बेश्टें व्यर्थ तुम्ही करशिल्लो दुडू व्यर्थ देखून तुमच्या घरांनी आल्तार आसा जाल्यार त्या आल्तारी मुखार तुमी रावचय दिसाक एक पोटी मणी एटलिस्ट 3 पोटी गेल्यार बारी बरें एक पोटी मणी त्या आल्तारी मुखार रावन देवाची स्तुती करूंक जाय कित्याक हो देव म्हणटा हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी परसां पळया खंयचो देव म्हणत हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी परसां हांव तुमचो बाप कितें हांव तुमचो बाप आनी तुमी म्हजी भुरगीं कोण म्हणत खंयचो देव म्हणत म्हणनान कित्याक हो देव मोगाळी देव हो मैपासी देव हो विश्वासी देव वो अपकार मतीन दवरिना वो फारीकपण घेना वो आमकां अन्यायान शिक्षा लायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून ह्या देवाची आमी स्तुती करया काळजांत स्तुती करया आमच्या घरांत आमच्या आल्तारी मुखार रावन आमी सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जाय 2 कांतारां म्हणत जाय तुमी स्तुतीची कळ्ळें गे 2 कांतारां स्तुतीची 2 कांतारां म्हणी खाली आमच्या नामार म्हणया पावना आल्तारी मुखार जायत गे देखून एक गीत आमी गावया हांव आनी म्हजें घराणें सर्वेस्पराची स्तुती करतलें ताळयो बेटया हावानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले हावानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले जॉर्दनीचे पलतडी कैसर राव वाचल्यारी कैसर राव गेल्यारी देवा तुका सदा कलते जातले देवा तुका सदा कलते जातले हावानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले हावानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले जॉर्दनीचे पलतडी कैसर राव असल्यारी कैसर राव गेल्यारी देवा तुका सदा कलते जातले देवा तुका सदा कलते जातले सर्वेस्परा तुका संडी नाव अन्य देवाक
आमी मानिना सर्वेस्परा कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयलाय गोपान तुज्या मोगान आमकां तुवें वागयलाय देवा तुवें आमकां बक्षिलाय दया दाखोवन आमकां सांबाळलाय पासयलेल्या गांवाक आमकां पावयलाय दुस्मानांतल्यान तुवें आमकां निवारलाय सर्वेस्परा देखून देखून तुका आमी नावाडटा तुजो उपकार बावडटा तुज्यो आज्ञा आमी मानून घेता तुजी स्तुती करता तुजे उपादेश आमी सदां पळतले सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुका नावाडता उपकार तुजो भाव उरता सर्वेस्परा तुका नावाडता उपकार तुजो भाव उरता तुज्यो आज्ञा आमी मानून घेतल्या तुझे उपादेश सदा पाळतेल्या हावानी मुझे घराने देवा तुझी सेवा करतले हावानी मुझे घराने देवा तुझी सेवा करतले जॉर्दनीचे पलतडी कैसर हांव आसल्यारी कैसर हांव गेल्यारी देवा तुका सदा कलते जातले 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 हात बारी हालेलुया 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 आमच्या वैसा जेजू वैसा तुका सांवारादा तुका महिमा हालेलुया 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 अर्गां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू हालेलुया म्हटल्यान हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बसया आमी मगळ भाव भयणीन आत्तां तुमकां विचारलें सवाल एझेकियल प्रवाद्यान कितें केलें देवाच्या उतराचो कोळो केलो ताका कितें भोगलें केदाळ तुमकां उरास रोजे ताका मोवा भशेन गोड कशें भोगलें तुमी कितें सेवलें तुमकां कितें खावंक दिलें देवान हा जेजूचें मांस हुंड्या रुपार तुमच्या तोंडान खावंक दिलें तुमकां कशें भोगलें हे सवाल तुमी विचारीचे तवळ तवळ फुडास्तोरा हे तवळ तवळ आमी विचारूंक जाय मिसा पयलें विचारूंक जाय मिसा उपरांत विचारूंक जाय म्हाका कशें भोगलें कळ्ळें गी कशें भोगलें जर तर देवाचे सोम्याचें मांस म्हाका मोव भशेन गोड भोगलें संतोश भोगलो समाधान भोगलो जाय की हांव बागी सोम्याचें मांस म्हाका कितेंच भोगूंक ना मिसा पयलें कसो आसलो तो सोंत फाटी येताना वासान जाल्यार
व्यर्थच व्यर्थ. तूं कितें समजो नासतना खावन आयलाय. एक पोटी एकलो कुमगार घेवंक खायलो. हांवें म्हणलें चिमटेन कुमगार घेवंक नजो. तुमी बरें कोरोनाच्या टायमार तुमी बरें करात वयर 2 कुमगार काणगेचे. एकलो आयलो कुमगार अशें विचारी लागलो. हांवें दिना म्हणें. आतां सिंदूर दिता म्हणें. तो म्हणलो म्हाका तुमचो कुमगार नाका म्हणलो गेलो वाटी. तसले अहंकारी मनशांक कुमगार काण गेल्यार शिरापूत. तुवें सेवचें कितें म्हूण तुका समजना जाल्यार खंडीत तूं तशें जाप दिताय. तशें तिरस्कार करून चलताय. कित्याक म्हळ्यार तूं आयलाय सोमेचें मांस सेवंक न्ही. स्वस्थ उडासतोच. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजुआईचे सुवातें कितें म्हणटा, तुमी भुरग्यां बरी सादे जायसै, तुमी बळे जायसै, तुमी कालते जायसै. सोम्या मुखार हर्दें फुलोवन न्हू बटन उक्ते दवर न्हू कुमगार कडेन येयल्यार फायदो ना. थोड्यांनी कुमगार येवचें फुल्ल बटन उक्ते दवरचें येवचें. म्हजें हर्दें येदें मोठा येदी मोठी चेन हांवें घाल्या तुवें पळयना काय. चेन पळोवची कोणें लोकांक दाखोवन येवचें लायनीर बरें करून. हांवें मोठी चेन घाल्या ती पळयना काय. हां देव म्हणटा वय पिसो. कळ्ळें की देवा मुखार तुमची बडाई, देवा मुखार तुमचो व्हडपण, तुमचें आस्त बदेक गर्व, तुमचे अहंकार, तुमची मोठी मोठी चेन व्यक्त. एक पोटी एक रस्पेर जालें हांगा काजर जालें. एकली आयली मस्त भांगर घाल्लें मस्त. कितलें भांगर घाला म्हळ्यार जागोच ना मागीर घालूंक. त्या नमुने रिती मिसो कांगणा आनी पुरो घालून आयली. फादर हांव वासो वाचता म्हूण. वासो वाचता म्हूण. आमचे फिरकेजीचे न्ही बैलें काजर. ओके टेंशन करनाकात. कोण बा म्हणून ती दिनाकात बैलें. हांवें म्हळें वासो वासयेत प्रॉब्लेम ना पूण वाचतना मुस्तायकी घालूंक आसा हांगासर. कळ्ळें मुस्तायकी घालूंक आसा. वय गे फादर रस्पेराची मिसा घालूंक आसा गे. वय कित्याक ती रूल. कित्याक म्हळ्यार हांवूय लोब घालून हांवूय हें मुस्तायकी घालून मीस भेटयता न्ही. म्हाकाय पॅन्ट शर्टार भेटयत मीस भेटय न्हू जय. हांवें कितें घालचें. हांवें घालनासतना मीस भेटयल्यार तुमकां समाधान जाता की सांगा. हां ताका ड्रेस कोड आसा. देखून तुवें मुस्तायकी घालून तूं वासो वासीचें म्हणें. वय गे जायत फादर जायत म्हूण. हांव मीस भेटयता हांगा वाचपाक ती येवंकूच ना. कोण गी दुसरी आयल्या ती येवंकूच ना मिसाक हे वासो वाचूंक. हांवें विचारलें आरे सैबिणी तूं गोंय वासो वाचता म्हणलें न्ही. मीस जाल्या उपरांत विचारलें तुवें वाचता म्हणलें न्ही. मीस जाल्या उपरांत मिसार वाचप तुवें वाचता म्हणलें. वय फादर ती मुस्तायकी घालून म्हाका वाचूंक बरो लागना. कित्याक म्हळ्यार इतलें भांगर कोणी पळयनात न्ही. समजलें. तिका आशा आसली म्हज्या लागीं इतलें भांगर आसा हें भांगर घालून हांव वाचतां तुमी भांगर पळया देवाची उतर न्ही म्हणून तें चिंता आसलें चिंताप. देखून तेणें वाचूंकूच ना. थोडे फावटी अडपण कितें फायदो. तूं मातये सारें जाता तें भांगर व्हरून येता. कोणागी तीं झगडटात तुजीं भुरगीं आनी कोण परत झगडटात. म्हाका एक कार्यमणी म्हाका एक कांकण म्हाका मुदी म्हाका नकलेस नातल्यार केस कोर्टान जावं फाटल्यान. कितें फायदो. वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमी चिंतेन हांव हें पुरा. सोम्या मुखार आमी आमचें व्हडपण दाखयता. सोम्या मुखार व्हडपण बिलकूल पसंद न्ही. हत्त पिशा आयच्या राती तुका तुजो आत्मो तुजें लक्ष पाटी विसरसो आसा उडासतो. देखून म्हज्या मोगाच्या एक गोळी दोळे दांपया आमी पदकाचे बक्षणे मागया. जायते फावटी आमी कितें फावो नासतना तें खेळां सेवलां. एजेकेल प्रवाद्यान उंड्या कवळो देवाच्या उतराचो कवळो केलो ताका मोवापरा चड आदीक गोड दिसलें. आमी हर एक पटी जेजूचें मास सेवता आमकां कांयच बगना. ना गोड बगना ना दादोसकाय बगना समाधान बगना संतोष बगना. आमी तशेंच निराशी मनीस जाता जाल्यार आमी कितें फावो नासतना ती खातां आनी पियेता म्हणलें उडास दवरूंक जाय. देखून सोम्या पासून सोम्या लागीं आमी बक्षणे मागया. आमच्या पातकां पासून आमच्या खोट्या करण्या पासून आमच्या अहंकारा पासून आमच्या गर्वा पासून सोम्या लागचे बक्षणे मागया. आमी बक्षणे मागया. डोळे दांपा. तुमचे हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा. माफी मागा. तुमी माफी मागा.
रुदान विळाप आस्कार सुस्कार हे इजेकियेल आयकलें. रुदान विळाप आस्कार सुस्कार जर तुमच्या पातकाची दुख धरा काकुळत म्हजी कर सोम्या काकुळत म्हजी कर. काकुत मुझी कर सोमिया, काकुत मुझी कर सोमिया, काकुत मुझी कर सोमिया. तुमच्या पातकाची दुख धरा. काकुत मुझी कर सोमिया, काकुत मुझी कर सोमिया, काकुत मुझी कर सोमिया. राग हांवें केला सोमिया, मुसोर हांवें चिंतला, कुडी काडून पेल्याक दुखयला सोमिया. आड तुका गेलां, पाड हांवें केलां, म्हजे कुशेन हांव जियेलां सोमिया. लढाई हांवें केल्या, बडाय हांव उलयलां, पेल्याची बेपरवा केल्या, पेल्याची निंदा केल्या, गर्वान जियेलां. तूं कितें म्हूण समजनासतना मास केलां, तूं कितें म्हूण समजनासतना तुजें रगत पियेलां, तूं कितें म्हूण समजनासतना मिसाच्या बलिदानान वांटेली गेलां. म्हजो अहंकार, म्हजो गर्व, म्हजो दुडो, म्हजें भांगार हें सगळें तुजे मुखार प्रदर्शीत केलां. तुजे मुखार हें पिसो जालां सोम्या. बक्षी बक्षी म्हूण मागता हांव. काकुत मुझी कर सोमिया, काकुत मुझी कर सोमिया, काकुत मुझी कर सोमिया. शिराप हांवें घाला सोमिया, वायट हांवें मागलां हेरांचेर, कुटुंबाच्या सान्यांचेर, हेरांचेर शिराप वायट हांवें मागला. दुस्मानाचो नास आसयला सोमिया. वायट हांवें चिंतलां, गलीस हांव उलयलां, बुरशें हांवें आदारला सोमिया. सताची वाट संडल्या, फटींची वाट धरल्या, अनितीन जियेलां, अन्यायान चल्लां, अहंकारान हांव भरला सोमिया. गर्वान चल्लां, नालिसायेंत हांव जियेलां. बक्षी सोमिया बक्षी. काकुळत म्हजी कर. काकुत मुझी कर सोमिया, 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 काकुत मुझी कर सोमिया. मुगळ बाबणीनो आमच्या हात अशें दरया. सोमिया पळया, अर्द्याचेर हात दवरून सोमिया पळया. सोमी म्हणटा येया तुमी कश्ट तेल्यान आनी वजन ववयतेल्यान हांव तुमकां विश्व दितलो. येया, कम टू मी, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. येया, तुम्ही रुदान करून आसात, तुम्ही कंतीन आसात, तुम्ही बेजारान आसात, तुम्ही विविध समस्या बली जाल्यात, मुझे सरशी येया. हांव तुमकां भलायकी दितलो, हांव तुमकां समाधान दितलो, संतोष दितलो, जैत दितलो. येया. तुम्ही आमी ते पोटी सोम्याच्या सरशी येवच्या बदलाक आमी बिचाक गेल्या, आमी मॉलाक गेल्या, आमी पिक्चराक गेल्या, बाराक गेल्या, थंय गेल्या, हांगा गेल्या, संतोष समाधान सोदूंक प्रयत्न केला आनी आमकां मेळना समाधान. जाल्यार तात्कालीक पाटीं घरा येताना, जेवण चिरतना, आमाल फिरवतना आमकां परत तेंत ना समाधान. पूण जेजू म्हणटा हांव दितां तें समाधान शाश्वत. देखून शाश्वत समाधाना सरशी येया. येवंक जाय आमी म्हज्या मोगाच्या भावणीन, येवंक जाय. देखून सोम्याचेर पातयेवन येया. सोम्याचेर विस्वास दवरून आयलेले कोणूच निराश जावन वचोनान. कानान घालून स्त्री सोम्या सरशी आयली, संतोशान फाटीं गेली. रक्तस्रावाची स्त्री सोम्या लागीं आयली, भलायकी मेळोवन फाटीं गेली. सामारिताची स्त्री सोम्या लागीं आयली, संतोशान फाटीं गेली. प्रद्वारी स्त्री मरणाच्या बियान सोम्या लागीं आयली, जीव घेवन संतोशान ती फाटीं गेली, जिवीत घेवन फाटीं गेली. माथे वायलो संतोशान गेलो, जाके वायलो पातकाच्या बांदपासांतलो सुटोन नवें जिवीत जिवंक शकलो. कोडकार आयले नितळ जाले, मेल्ले आयले जिवंत जाले, देवसा लागलेले आयले सुडका मेळ्ळी. सोम्या लागीं विस्वास दवरून येता, ताका सगळें बाचावी लाभता. तुमी दोळे धांपा, दोळे धांपा. सोम्या गुलो मारा, सोम्या गुलो मारा. तुजेर अंपाती येता, तुजेर अंपाती येता सोम्या.
तुझे रावपात येता जेजू मोगळा. तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा. तुझे रावपात येता तुझे रावपात येता जेजू मोगळा. जेजू मोगाळा. कष्टांची मोडा कष्टांची मोडा मुझे आयल्या वेळा आयल्या वेळा. हांव तुजेर पात येता तुझे रावपात येता जेजू मोगळा. जेजू मोगाळा. तू म्हजो इश्ट तू मोजो इश्ट मोगासो इष्ट मोगासो हरी एक गरजेन हरिये गरजे म्हाका पावसो म्हाका पावसो. तुजेर हांव पात येता तुझे रावपात येता जेजू मोगळा. जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पात येता तुझे रावपात येता जेजू दयाळा. जेजू दयाळा. कष्टांची मोडा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळार आयल्या वेळा. तुजेर हांव पात येता तुझे रावपात येता जेजू मोगळा. जेजू मोगाळा. हालेलुया 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 हालेलुया. हातो बारा निरंतर उलो मारा सोम्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुमच्या काळजात तुमच्या मनात सोम्याची स्तुती करा. तुमची स्तुती करा. उलो मारा सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. मंगळ सोम्या सगळे भक्ती का तुझ्या पायातळा समर्पण देता सोम्या. हे सगळे भक्ती का तुझ्या हातान समर्पण देता. नका तुझ्या घरी एकल्या तुझ्या कृपेच्या बेसवानी भर. तुझी गुणकती देवी सगळ्याच्या शिरा शिरेन वळे. तुझे पवित्र गशणून तळकर. तुझ्या नावात का गुणकर सोम्या. तुझ्या नावात का आशीर्वादी. तुझ्या नावात का बेसवानी भर. सर वाईट सत्तेत खोट्या सत्तेत देवसराच्या नाट्या तळल्यात माठ मतात निवार. तुझ्या रक्तांत का गुण कर. तुझ्या रक्तांत का अभिषेक कर. तुझ्या रक्ताचे खणा थेंबे त्यांच्या रक्ताच्या खणा खणाने मिळवून देत. तुझ्या रक्ताचे थेंबे त्यांच्या आडाच्या संदा संदाने उसवून देत. सगळी पायाच्या सगळी त्यांची गुड दुःख सगळी त्यांची सगळी पिढा शिडा गुण कर सोम्या. माताच्या केसात पायाच्या नक्षेपर्यंत तुझे रगत त्यांचे शिरणाई आपण सोम्या. आपण टच 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 देम हील देम लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. मंगळ बाबरी आमच्या हात तकलेचे दवरया. पवित्रत्म्याची मसत मागया. पवित्रत्म्या आमच्या ते देवानी आमकां अभिषेक कर. तुझ्या कृपेच्या बेसवानी बर पवित्रत्म्या. देवानी पवित्रत्म्या पेंतेकोस्त दिसा देवन आयलेल्या पवित्रत्म्या अजूनही तू आमच्या मध्ये आसाय. आम्ही जेन्ना आमचे जिवेत पवित्रपण चलता आमच्या जिवेत आत्म्याच्या कुशळपणाने आम्ही चलयता तेन्ना तू आमच्या मध्ये जियेताय. जेन्ना आमच्या जिवेत मासा रक्ताच्या वडण्या प्रमाणे आमी जियेता तेन्ना आमच्या तान तूं सरताय. कित्याक ना फावो जाल्लें वातावरण थंयसर उरता जाता. आमी पवित्र मंदिर जावं ना फावो जाता देखून तूं आमचे थंय वस्ती करिनाय. मगळ सगळें आमच्या पदकाच्या प्राजिता वरवीं आतां आमी पवित्र जाल्या. तूं आमचे थंय बिडार करूंक ये पवित्रत्म्या. आमचे थंय राव. तुजी सकत दी. तुजी कृपा दी. तुजी जाणवाय दी पवित्रत्म्या. तुझ्या सक्तेन आमकां बर. तुझ्या बेसावानी आमकां बर. गुणकची देवी सकत लाभय. तुजी जाणवाई आमकां दी. तुजी गिन्यान आमकां दी. तुजी चुरुकाई आमकां दी. तुझे जिवीत आमकां दी पवित्रत्म्या. आमचे जिवीत तुझ्या फळांनी भर. तुझ्या देण्याने डेटय आमकां तुझ्या बेसावानी भर. ये पवित्रत्म्या ये देवाने अभिषेक कर. आमच्या मुखल्यार आमकां वाट दाखोवंक ये पवित्रत्म्या. आमच्या फाटल्यार आमचें संरक्षण करूंक ये. आमच्या बगलेर आमकां सांगात दिवंक ये. आमच्या वयरार आमकां आशिर्वाद दिवंक ये. ये पवित्रत्म्या ये देवाने देवाने आमचे थंय आमकां बिडार आमची कूड आमचे जिवीत तुझे मंदिर करूंक ये पवित्रत्म्या. तुका जावं महिमा. तुका जावं आराधन. तुका जावं अगळाप. निरंतर स्तुती करया. आत्ता शेत तकलेच्या दवरया. पवित्रत्म्याची मजत मागून सोम्याची स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्रत्म्या पारकलिता. तुका जावं महिमा. तुका जावं आराधन. तुका जावं अगळाप. हे पवित्रत्म्या देवाने आमच्या ते देवाने आमकां अभिषेक कर. तुझ्या कृपेच्या बेसावानी आमकां बर. तुझी देवी कृपा. तुझी देवी शांती. तुझे समाधान. संतोष. तुझे भलायकी. तुझे समाधान सगळी तपरी आमच्या ते देवाने पवित्रत्म्या. आमच्या ते देवय आमचे जीवी तुझ्या फळाने भर. आमचे तुझी ते देण्याने डेटाय पवित्रत्म्या. आमच्या बगलेर आमकां वाट दाखय. आमच्या फाटल्यार आमचें संरक्षण कर. आमच्या बगलेर आमकां सांगाती. आमच्या वयर निरंतर आशीर्वाद लाभय. देवाने देवाने पवित्रत्म्या देवाने अभिषेक कर. आपण आणि गुण कर. टच आणि हील 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 अडलो. हालेलुया 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 हालेलुया. बाबरी नो पवित्र तेलाची मागणी आता आमी करतले. भक्तीन 2 लाईन करून पवित्र तेलाची मागणी घेवंक तुम्ही आता फुडें येवचें. ह्या संदर्भात पवित्रत्म्याचें गीत आमी गावया.
पवित्र तेलाची माखणी घेतना इल्ले लागीं आसा पयस राव नाकात ह्या जगाच्या लागीं रावा. पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए. घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु. यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु. हालेलुया हालेलुया. हाथ उभारून आमचं स्वामी हालेलुया हालेलुया. जाऊ वगळा आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताक हालेलुया. आराधना आणि स्तुती स्वामी जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. निरंतर हालेलुया 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 हालेलुया.
अर्गा तुका सुमिया जेजू गुलाब तुका सुमिया जेजू आराधना तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 नित्ता तू बऱ्या अर्गा तुका सुमिया जेजू सगळी तू बऱ्या अर्गा तुका सुमिया जेजू भोगलाप तुका सुमिया जेजू आराधना तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 सुमियाचो अनुभव तुमकां जालो जाल्यार जोरान 2 ताळयो सुमियाक व्हडल्यान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सुमियाचो आशीर्वाद घेवंक गावयांकी तू या देवडा सक्रामेंता Yedawoda sakramenta sastang naman kuruya purvilya tarupambala novioriti adarya solvon vecha Askat Vishwa Bhavarta Chimbol Divya Zashem Bapa Tashem Sputa Ullasani Sutida Podbi Maima Sasa Sasa Yekastalya Hersita Tuka dogancha spirita Samasami navarta Amen. प्रार्थूया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कस्तांचो उगडास तूं आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर अशें सगळ्या आमच्या जिवितांत तुजी गोडसाण साकोवंक आमकां कृपा दी एजेकियेलाक तुज्या उतराचो कवळो सेवलो आनी तो संतुश्ट जालो आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुजें मास निरंतर सेवता ते आमच्या जिवितांत संतप्ती समृद्धी संतोष समाधान हाडूंक फावो जावं दी म्हण मागता जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना Amen. आम्ही उभी राहूया सदैव जाऊन सुमियाचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सर्वदा आता निसदा सर्वदा व्हडल्यान म्हणत जायत की म्हणजे 2 आराधना केली हांवें हा मिस भेटयले म्हाका पुरो आसन म्हणून बघू ना तुमकां पुरो आसन म्हणून बघता प्रेज द लॉर्ड सदैव जाऊन सुमियाचे नाव आता निसदा सर्वदा हा व्हेरी गुड आता आमच्या हात उबारया सदैव जाऊन सुमियाचे नाव सदैव जाऊन स्वामीचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन स्वामीचे नाव आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन स्वामीचे नाव हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड निमाणे गीत
तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, मुजो जीव आस्ता पर्या, तुझ्या राजांत पावता पर्या, मुजो जीव आस्ता पर्या, तुझ्या राजांत पावता पर्या, सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या, सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या, मोगाळ पुता सोवे हांव पार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगीन क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणात सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ, तुमची तेसावां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ समोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात, तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कल असो वावर जावंक आसा, ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा, हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा, ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा, ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा, देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.